आयज आमी जेन्ना आमी आमदारकीचो 2022 मार्चान ताबो घेतलो त्याच्या नंतर मार्च पावस येयल्या नंतर ही शाळेची व्यवस्थापन समिती माझ्या कडेन येयली की शाळेच्या इमारतीक अशी लिकेजीस सुरू आहा. पण त्या वर्सा कशे भशेन आमी 2022 मनसून काडलो आणि रोखडोच ऑक्टोबर म्हयन्यात आमी ह्या फायलीक हात घेतलो. ही फायल पूर्णपणे हातीन घेवन इमारत सुदारपाचो असो विशय केलो. आमी स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ही इमारत परत रिबिल्ड करचे असे विचार जाले. मागीर तेच्या नंतर आमी काही ग्रामस्थां कडेन विचार केलो की बिल्डींग परत बांदची काय आसलेली बिल्डींग रिपेर करची. तेन्ना आमकां जास्तीत जास्त नागरिकांनी सांगलें की बिल्डींग बरी आसा, फक्त आमकां जे असुविधा ज्यो आसा म्हणजे जे रूफ आहा हे कौलारू रूफ आसले नळ्यांचे आनी माकड थंयसर उडक्यो मारून मारून ते नळे फुट्टाले आनी उदक भितर येतालें. अशा तरेन हे लिकेजीस जाताले आनी लिकेजीस जाल्या नंतर ज्यो भिंती सगळ्यो भिजताल्यो आनी भिंतींक सुद्दां शॉक येताली. अशा तरेचें वातावरण ह्या वर्सा तरी ह्या मनसुनान तरी आमकां अनुभवलें. म्हणून आयज जे काम हांगासर करपाचें आहा तें फक्त नूतनीकरण काम जातलें, रूफ बदलतले, ताका डबल परफोरेटेड शीट येतले म्हणजे गरमी सुद्दां भुरग्यांक सोसून घेतात अशें जे शीट आसतले ते. तेच्या नंतर पोनसून जे टायल्स आहा ते टायल्स सगळे घालतले वयतले. प्लास्टर ज्या जाग्यार गेल्ले सगळे रिप्लास्टर जातले. टॉयलेट जो ब्लॉक लिकेज आहा तो पूर्ण रिवॅम्प जातलो, पूर्ण नवीन जातलो, पेंटींग जातलें. अशा तरेचे 40 लाख रुपया खर्च करून ह्या शाळेचें नूतनीकरण जाता आनी पूर्णपणे सुसज्ज अशी बिल्डींग जातली हे आमी काळजी घेवन हे कामाक शुभारंभ केल्लो आसा. आयज चे सहकार्य ह्या नागरिकांनी दाखयलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकाराक ह्या गांवांसून सतत तेंको मेळटा आनी ह्या शाळेचें जे नूतनीकरण काम जे प्रलंबीत आसलें तें सुटावो करपाक आमी यशस्वी जाले म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. देवी लयराईच्या कृपेन ही जी सरस्वतीचें मंदिर आसा ह्या शाळा जी ह्या गांवांत आसा हे एक पोलिंग स्टेशन म्हणूनय आमकां वापरूंक मेळटा. तशेंच ह्या शाळेंत शिकणारी सगळीं भुरगीं आयज आमी स्थलांतरीत करून देवस्थानाच्या कॅन्टिनान तांकां जागा दिल्ली आसा. आमची जबाबदारी आसतली की नवीन जे शैक्षणीक वर्ष सुरू जातलें त्यान पयलीं ही वेवस्थीतपणे ही इमारत तांकां हँडओवर करून परत ह्या भुरग्यांक ह्या शाळेंत आमकां शिकोवन धाडपाक लागून सगळ्या ग्रामस्थांचो सगळ्या पालकांचे त्यांच्या सहकार्यान आयज ही शाळा परत रिवॅम्प जातली अशी आस्त आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्या बद्दल आमकां आदार दिल्या बद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. ह्या शाळेचो जो खर्च आसा 40 लाख रुपया खर्च करून हे सगळे मतदारसंघातले विविध क्षेत्रांतून येयल्ले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आयच्या ह्या ल्हानशा पण सुंदर कार्यक्रमाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे पत्रकार मित्र आहा हेंचेय बी स्वागत करता. कित्येक वर्साची मागणी ही सरकारी शाळेची दुरुस्ती जावची अशी ह्या गांवांसून आसली आणि ती मागणी ग्राह्य धरून आयज ह्या नूतनीकरण शाळेच्या नूतनीकरणाचो आयज हांगासर शुभारंभ जाल्लो आसा. ही मागणी पूर्ण करता आसतना खूब अडीअडचणी येयल्यो आनी खूब वर्सां मागणी आसली आनी आयज ती देवी लयराईच्या कृपेन आयज ते काम पूर्ण सुरवात करता. तेन्ना हांव ह्या कामा बद्दल जे प्रयत्न जावं कितें आसा हेच्या खातीर हांव